गेल्या आम्ही 5 वर्षाच्या हांगा गणपतीचे पूजन करता. खरें म्हटल्यार आमी म्हजें मूळ जे गांव आसा हुबळी कर्नाटक आसा. म्हाजे जन्म जे आसात ओल्ड गोवा हांगा जाले. मागीर म्हाजे जे ग्रँडफादर आशिल्ले ते ओल्ड गोवा हांगा काम करताले. मागीर तेच्या उपरांत म्हाजे फादर ते मागीर ओल्ड गोवाच्यान मागीर पणजे आयले. पणजेच्यान मागीर निर्लाच्यान मागीर तुये हांगा आयले. तुये हांगा येवन ते इंडस्ट्रियल हितून काम करताले. थंयसर एक आमचो परशुराम गावडे जे आसा तांची वळख जाली आनी आमचे जे गावडे जे आसात आबा गावडे हांच्यांनी आमकां कोरगांव हांगा हाडले. तेच्या उपरांत आमकांय दिसा की गणेश पुजा जेन्ना गणेश चतुर्थी जाताली तेन्ना आमकांय दिसतालें की गणेश पुजन करचें. पण हांव जेन्ना बाबा कडेन उलयतालो ते बाबा म्हणटाले स्वताचें घर जाय रे, स्वताचें घर जाल्या शिवाय तुका गणपती पुजपाक मेळचें ना. त्या खातीर हांव म्हाज्या मनान आसलें की गणपती केन्ना आमी पुजतले आनी केन्ना म्हाजें स्वताचें घर जातलें. म्हाजे जे बाबा आसात ते 2012 तेंचें निधन जालें, मरण पावलें. आनी म्हाजे बाबाक जे आसात ते गावडे हांचे कडेन काम करताले, परशुराम गावडे हांच्यांनी. हांवें तांकां उतर घातलें की म्हाका मातशी जमीन दियात की हांव घर बांदूंक सोदतां. तर तांच्यांनी जमीन दिल्या, म्हाका ते खूब हेल्प केलें. त्या उपरांत हांवें घर बांदलें आनी त्याच वर्सा हांवें गणपती पुजा स्टार्ट केलें. आनी आतां मेरेन 5 वर्सां जालीं आमी गणेश पुजा करता. आनी खरें म्हटल्यार आमी गांवांत पुजताले, आमचे जे पुर्वज आसा ते गणपती पुजताले. मागीर जशे जशे ते सेपरेट जायत गेले, म्हाजे काका, म्हाजे बाबा, मागीर आमचे आनीक कोण जे आसात, त्या उपरांत गणपती पुजन जे आसा ते खंय तरी स्टॉप जालें. तेच्या उपरांत म्हाका अशें की आपूण आतां स्वताचें घर जालें, आपूण गणपती कित्याक पुजूंक जायना. तर म्हाज्या मनान आसलें की गणपती पुजन करचें आनी तेन्नाच्यान हांव गणपती पुजा करता.